बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. विशय आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. गीत घेवया R25 पेज 188. लिपून रावलोल्या देवा ओंड्या सोर्या रूपान लिपलोल्या तुका पोरणी पाट कोरता भोक्तीपणान तुका वर्णिता मोजे हिन होलके काळीज सारके कालते जाता तुझ मुखार तुझेर नदरूच घालून सगलोच विरून वेता जीव मोजो हांगा जोर सोडीन तुका पोळ्योन सांसपून चाकून सांपडनाय तुझे उतर मातायकून काळजांत म्हज्या बावार्थीर जाता तुवें देवाच्या पुतान सांगलां तितलें कात्रेन सोत मानता सोतूच सोताचे उतर हाचे ओदी कितेंच कोरेना. कोतावीन काळजा मारेच्या तुझ्या पुताक नमस्कार करूंक बोजूंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी आयज हांगा आयल्या. माये तुजो पूत भोव काकलुतीचो. माये तुजो पूत दोयाड मोवाड. माये तुजो पूत राखणदार. कोतावीन काळजा मारेच्या आमचे पासत विनंती कर. हो थोडोसो वेळ तुज्या पुताच्या पांयाशी आमी सारतना आमी जोण एकलो निश्कडोक जावं. आमी जोण एकलो कोतावीन जावं. जेजूक नमस्कार करून ताका पोरनीपाट करून आमचें जिवीत बदलूंक. मारे आमकां फावो कर. जेजू मोगाडा आमचो नमस्कार पोरनीपाट मानून घे.
आमची काळजां निर्मोळ कोर. आमची मान बागोवन ह्या वेळार सोगलीं आमी नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आतां सगलीं उबीं रावया आनी देवाचें उतर आयकुया. लुकाचें शुभ वर्तमान हावेस बोर 2 ओळी 40 ते 50. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पास्काच्या उत्सवाक जेरुसलेम वेताली. आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सोदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी उत्सवाचे दीस जाल्ले उपरांत परतून येता तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेम फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगाता बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली. आनी सोयऱ्या दायऱ्यांक आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकताले सोमेस्तांक ताचे गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली. आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोती उस्के काडून तुजो बापूय हांव आनी हांव तुका सोदतालीं. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतालीं? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलीं? पूण तो उलयतालो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो.
थंय तो तांकां घालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत बाळगून दवरताली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. निश्कळो काळजा वरवीं मनीस जाल्ल्या जेजू, तुज्या पांयाशी आमी आसां. पातकाचें कोत दोनया आमचें निर्मळपण इबाडटा. जोण एकल्याक आमकां आमच्या सोर्गीच्या बापान पवित्र कोतावीण रोचल्यांत. मोड पातोक भोगसून आमकां निर्मळ केल्यांत. नवो जल्म आमकां दिला आमच्या बावतिजमांत. मारेच्या मोजोतीन कोतावीन जिवीत जिवंक आमकां जोण एकल्याक आपयल्यांत. जेजू, ही पोळे तुज्या पांयाशी आमी आसां. गायाड जावन आमी आयल्यां. पातकाचें कोत आमचे भितर आसा. ताळणेन सांबडून आमी आयल्यां. जेजू, तुज्या पांयाशी आमी आसां. गीत घेवया T48, पेज 224. संसाराची तुंगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आमचे गांवचे शेरांतीनी आयगे कालती ही विनोवणी. सोड वायटांतली, सोड विघ्नांतली, निवार माये सुलोकिनी. गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी. संसाराची तुंगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आमचे गांवचे शेरांतीनी आयगे कालती ही विनोवणी. ह्या संवसारांत जियेताना कोरगे माये आमची राखण. कुर्बे मोसोत दी मोरताना
फावो आमकां सुखा सासोण संवसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शरातीनी आयगे कालती इवी नोवणी ही आसा हांव सोर्वेस्पराची चाकोण जावं म्हजी सोवें तुज्या उतरां पोरमोणे ही उतरां म्हणून आंकवार मारीन जेजूक आपल्या कुसव्यांत घेतलो. पातका विणे संभोवली पातका विणे जियेली निश्कोणोक जिवीत तिचें आपल्या पुताक निर्मळपणान वयर काडलो. पोवीत गोराबो पातका विरेत गोराबो ह्या गोराब्यांत जेजू तुजी वाड जाली. देवा मुखार आनी मनशां मुखार जाणवायेन आनी पिरायेन तूं वाडलो. काय बरें तें जिवीत पातका विण काय बरें जावपाचें होय जेजू काय बरें जावपाचें पातोक नासलें जाल्यार ताळणी नासली जाल्यार पातोक आसा ताळणी आसा पूण त्या वोन व्हडली खबर आमकां जेजू आसा. पातकाचेर मोरणाचेर जोयत व्हरूंक जेजू आसा. जेजू आमकां जोण एकल्याक पातका विणें जिवीत जिवंक आमकां उलो मारता. जेजू आमी चुकल्यांव जेजू आमकां बोगोस आमी पडल्यांव ताळणेन सांपोडल्यांव आमकां धुवून काड आमची काकलूत कोर. जेजू निश्कोणोक जिवीत जिवंक आमकां घोटाय आनी बोड दी. बावतिस्मांत निर्मळ जाल्लें जिवीत दोनया पातकांत बुडलां. ह्या वेळार जेजूचेर नदर मारून ताका सांगुया. भुरग्यांनी कितें चूक करीत जाल्यार आवय बापायचें काळीज दुखता.
देवाक विनयता. साक्रामेंतान रावलोल्या जेजू मनीस जावन तूं ल्हान भुरगो आसलोय. तुजे आवय बापायचें उतर आयकोतालोय. देवाची कुशी करतालोय. जेजू पोरबेक गेल्लो तेन्ना सांडलो आनी 3 दिसां उपरांत मेळ्ळो. आवय बापायक कालती रावलो. देवा आनी मनशां मुखार कालतो रावलो. कोतावीन काळीज मारेचें बाल्यान तोपलोलें सारकें जालें आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तुवें मारे तुज्या काळजांत सांबाळून दवरल्यो. कोतावीन काळीज तें, निश्कोळो काळीज तें. मोना पोरमोणें समजना जाल्यारूय देवाक आपलें मन उबारता. देवाकूच आपलें काळीज भेटयता. कोतावीन काळजां मारेच्या ही सगली तरेची दूख कोश्ट सोर्गीच्या बापाच्या हातांत घालून तुज्यान सोसूंक जालें. आयज तुज्या काळजाची ऊब आमकां नव्यान जाय. आयज तुज्या काळजाची ऊब आमकां दी. निश्कोळोपण तुज्या जिविताचें आमकां गरज आसा. तुजी सोंसणीकाय आमकां भोव गरजेची. जेन्ना हो संवसार पातकान भरला, दुखान रोडटा, माये आमचे भोव मोगाळ तुका आमी उलो मारतांव. आमकां तुज्या पुताशी जेजूशी पावय. ह्याच मोनान कांय आमची मागणी आमी बापा सोशी उबारुया. दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतां तुका. मोगाल जेजू तुज्या हातांत घालता जे जिवितांत निराशी जाल्यात. ओदीक करून पिडेंत सर्वीस ना जावन, जिवितांत बरेंपण मेळना जावन, जिवितांत कांयच फायदो येना जावन, जायतीं आमचीं भाव भयणां निराशीपणान जिवीत सारतात. असल्या वेळार आमी एकामेकाक सांगात दिवंक आनी मारे भाशेन एकामेकाचे हुस्के काळजांत सांबाळून दवरूंक न्हय दुसऱ्यांच्यो खबरो करून पूण एकामेका पासत मारे उदेशी जेजू लागीं मागूंक आमकां बोड मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतां तुका. मारिया आमची मोगाळ माय, ती हुस्क्यान भरलोली, मोगाळ काळजाची, आनी कितेंय वायट करीत जाल्यार तिका तें दुखता हें आमी विसरतांव. आमच्या काळजांत राग आसा. आमच्या घोराब्यांनी एकामेकाक बोगसूंक माये तूं आमकां जेजू लागीं मागून आदार दी. जबाब:
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारे आमची माये तूं स्वर्गा संवसाराची माय. तुजी भुरगीं वायट रस्त्यार गेल्यार तुज्या ओसक्यान बोल्लोलें काळीज दुखता. दर दिसा दर घोडी आमकां तुजो आदार दी. आयज मोगाळ माये तुज्या पुत्रा कडेन मागोन आमकां मागण्यांत जिवीत सारतोलीं मनशां जावंक, देवाचें उतर वाचून उस्क्यान बोल्लोलीं मनशां जावंक आदार दी. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळी आमची मागणी एक करून आमचे बापा हे मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन.